नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पार्सेकाराचे पहिले बजेट अर्धे शेळेले, एणावळ 1,500 कोटी उणे, प्लान अर्धो सुद्धा चालीक लागना। गोयकार रिणान लाखादी, सोमार सावन अर्थसंकल्पी अधिवेशन। चार वर्सांचे परफॉर्मन्साचो हिशोब घेऊन बीजेपीचे फुडारी कार्यकर्ते घराघरांनी सरकाराच्यो स्किमी, धोरणां, उदरगतीची कामां 1,600 बुथाचेर एकाच दिसा लोकांमुखार। लुइजिनीस काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष उरतलो। गोयचो प्रभारी चेल्ला कुमारान केले स्पष्ट। वास्को काँग्रेसीची जाहीर सभा, बाबूश, जेनिफर, विश्वजीत माविनान मारली दांडी। आरएसएस जाले ट्रेंडी, संघान गणवेश बदललो। आता खाकी कालसावा बदला मातयेकाराची पॅन्ट। खाकी कालसावा दवरला फक्त संघाच्या शाखापुरते। मिनाच्या ट्रिपीच्या रेटीचेर ट्रकवाल्याचे आंदोलन सध्या फाटी। सेजान दिल्ली 10 रुपया 30 पैसे रेट ट्रकवाल्यांक मान्य। मे महिन्यात खंय परत नव्या रेटीचो प्रस्ताव। आणि कॅप्टन सगुण कामतीच्या शेकड्यांच्या नेटार गोल्डन टायगर्सान सीएजीक धाडायले। जीसीएलाक गोयचे दुसऱ्या टीमीची जैतान सुरवात। खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री पार्सेकाराचे पहिलेच बजेट अर्धे शेळेले। एणावळीचे टार्गेट 9,900 कोटी, एणावळ आतामेरेन 8,400 कोटी भऱ्यात। महिन्याक येवंक जाय 830 कोटी, येतात 700 कोटी। प्लान 3,200 कोटींचो। रीण काढून सध्या चालीक लागला फक्त 1,000 कोटी। रीण आणि पब्लीक अकाउंटाची देणी पावली 16,000 कोटी वयर। गोयकार रिणान लाखादी, सोमार सावन अर्थसंकल्पी अधिवेशन। बुधवारा वेंचणूक वर्साचे बजेट, ते फाटभुंयेर बजेट पंचनामो। मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या पयल्या बजेटाचो अर्दो प्लान वर्स सोंपता म्हणल्यार शेणलो। वट्ट 2.5 वरां भाशण करून मुख्यमंत्र्यान 13,000 कोटींचे बजेट वाचून दाखयल्लें। मात मांडटनाच मांडलें 1,200 कोटी उणें, म्हणजे 11,800। सुमार 10% अर्थसंकल्पी तूट। तातूंत टॅक्स, बिगर टॅक्स, केंद्राकडच्यान येवपी अनुदान आनी केंद्रीय करांतलो वांटो धरून येणावळीचे टार्गेट दवरिल्ले 9,000 कोटी। मात वर्स सोंपता म्हणल्यार येणावळ 8,000 कोटी मेरेन आडकल्या। 1,500 कोटी उणे। म्हयन्याक सरकाराक येवंक जाय आशिल्ले 830 कोटी, सध्या कशे कशे करून येतात 700 कोटी। म्हयन्याक 130 कोटी उणे। कमर्शियल टॅक्साचें तेच जालां। टार्गेट 3,000 कोटी, आतां मेरेन आयल्यात 2,700 कोटीच। टार्गेटा परस वाड 10% उणे। सरकारान बजेटांत वर्सुकी 400 कोटी येणावळ शिल्की दाखयल्ली, ती पयलींच शेळिल्ल्यांत जमा। आता प्लानाची गत पळयात। 3,121 कोटीचो भांडवली गुंतवणुकीचो प्लान। हो प्लान रिणा शिवाय चालीक लागूंक शकना आनी येणावळींतल्यान प्लान 3,042 कोटी। येणावळ 1,500 कोटी उणे, म्हणजे अर्दो प्लान शेळिल्ल्यांत जमा। जाल्यार भांडवली गुंतवणुकीचो 3,121 कोटीच्या प्लानांक सरकारान आतां मेरेन फक्त 950 कोटी रीण काडलां। ते नित्याचे पगार, भत्ते, पेन्शनाक वापरिनासतना सगळे प्लानाक घाले अशें धरल्यार पसून 30% वयर प्लान चालीक लागना, म्हणजे दोनूय प्लान धरल्यार पोरूचे 60% बजेट शेळिल्ल्यांत जमा। रीण खंय तेकलें पळयात। अर्थसंकल्प मांडलो 13,000 कोटीचो, चालीक लागता सादारण 9,000 कोटी। जाल्यार राज्याचे रीण आनी बाकीची पब्लीक अकाउंटाची देणी पावली 16,000 कोटी वयर। तातूंत सुमार 11,000 मार्केटांतले आनी केंद्र सरकाराकडच्यान घेतिल्ले रीण, आनी उरिल्ले 5,000 पब्लीक अकाउंटांतली लोकांची जुरा सयत दिवपाची देणी। 15 लाख गोंयकार रिणान लाखादीस। नव्यो येवजण्यो करपाची परिस्थिती ना, आसा त्यो जाग्यार घालून वेंचणूक वर्स धुकलपाचें। पॉप्युलिस्ट येवजण्यो बंद करपाकूय भंय, वा लावार्थींक कातर लावपूय भंय। त्यो चलोवंक सरकार उद्देगांच्या बल्साक कातर मारतलो, काय स्वताक आर्थीक शिस्त लायतलो? पेट्रोल वाडोवन लोकांच्या बोल्सांतले काडून लोकांक वाडटलो, काय येणावळीक वेगळी कल्पकता दाखयतलो? अर्थवेवस्था जाग्यार घालपाचेर लक्ष दितलो,
स्किमी सांबाळटलो काय उरिल्ले मीन ऑक्शन करून वर्स धुकलतलो तें बुधवारा सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपी सरकाराक 9 मार्चाक 4 वर्सां जाली. 4 वर्सांची कामगिरी लोकांक कळची म्हणून आयताराक गोंयभर बीजेपीचे कार्यकर्ते बुथाबुथाचेर भोवले. सरकाराच्यो स्किमी, येवजण्यो आनी उदरगतीची कामां लोकांमुखार दवरपाची ही मोहीम. मात फाटले वेंचणुके वेळार आशिल्ले गोंयचे वादग्रस्त मुद्दे अजून तश्शे आसात. तांचेर खंय उपाय काडप चल्ला. महागठबंधनान शेनवारा सरकाराक धुलो. ताचेर पणजेचो आमदार कितें उलयता पळयात. दुसऱ्या सायडीन एक महागठबंधन जालां की सरकाराक एक ऑपोजिशन स्ट्रॉंग करपा हाजेर तुमचें कितें मत आसा? म्हाका दिसता लोकांनी सगळे काल कोण खंयचे अलिबाबांनी तांचे चोर आयिल्ले पळय जवळ ते सगळे पळयल्या. ताजेर म्हाका कितें कमेंट करपाक आसा? लोक कितें कमेंट करतले? 4 वर्सां जाली म्हूण ते निमतान सरकाराच्यो स्किमी, येवजण्यो आनी उदरगतीची कामां लोकांमुखार दवरूंक म्हूण आयतारा बीजेपीचे बूथ कार्यकर्ते आनी बाकीचे मुखेल कार्यकर्त्यांनी घराघरांनी वचून पक्षाचो वावर लोकांक सांगलो. 40 मतदारसंघांनी 1600 बुथांचेर एकाच वेळा ही मोहीम जाली. सत्तेर येताना जी आश्वासनां जाहीरनाम्यांतून दिल्ली त्या आश्वासनाची आमी कशी पूर्तता केली ही सांगपा खातीर 4 वर्सां पूर्ततेच्या निमित्तान आमचे कार्यकर्ते गोंयच्या 40 मतदारसंघांत सगळ्या बुथांनी घरोघर आज 13 मार्चाक भोंवतले. फाटले 4 वर्सांत बीजेपीन प्रादेशीक आराखडो, शिक्षण माध्यम, कॅसिनो सारखेले विशय तडीक लायिल्ले ना. आमदार सांगतात तांचेर खंय उपाय काडप चल्ला. रिजनल प्लॅन, कॅसिनो, एमओआयचेर सोल्युशन ना अजून सारके. ह्या इश्यूंचेर लोकांक कितें सांगतले? डेफिनेटली वी आर वर्किंग आउट सोल्युशन्स. एज द टाइम passes the solutions will definitely come. रिजनल प्लॅन इशू आता आमी घेयला. आता आमी रिजनल प्लॅन आमी ओपन केला. ती कजिनो हाडले काँग्रेसीन आमी हाडूना कजिनो ते आमी प्रोसिजर फॉलो करून ते आमी कजिनो पत्ते रिलोकेट करतले आनी फिनल बी ती एमओआय इशू आमी आता इंग्लिशी ग्रांट चालू केल्या. आमी काय ग्रांट्स बंद करूना. सो देन वेर द क्वेश्चन ऑफ एमओआय इशू. 4 दीस फाटीं सरकाराच्या माहिती प्रसिद्धी खात्यान सरकाराक 4 वर्सां जाली म्हूण ही पुस्तिका काडिल्ली. 5 लाख मोडून छापिल्ल्यो ह्यो पुस्तिका बीजेपीवाल्यांनी आयतारा घर चलो अभियानात लोकांक घराघरांनी व्हरून वाटल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लुईझिनीस काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उरतलो. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी चेल्ला कुमारान मिडियाक स्पश्ट केलें. लुईझिन देंवता म्हणून सगळे कडेन रिपोर्ट आसतना लुईझिनूच प्रदेशाध्यक्ष उरतलो म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट दिल्लो. बाबुशाक पार्टींतल्यान काडपाचो निर्णय पक्षाचो म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी राणेन हात फाफुडले. बाबुशाक काडलो म्हणून विश्वजितान शेनवारा काँग्रेसीचेर टिका केल्ली. चेल्ला कुमार आनी सिनियर राणे वास्को काँग्रेसीच्या जाहीर सभेक आयिल्ले. सभेक विश्वजीत, जेनिफर, बाबू आनी माविनान दांडी मारली. लुईझिनाक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदावेल्यान काडपाक कांय आमदारांच्यो हालचाली चल्ल्यात म्हूण फाटले कांय दीस जाले वावड्यो येताल्यो. मात लुईझिनूच प्रदेशाध्यक्ष उरतलो म्हूण प्रुडंटान स्पश्ट सांगिल्लें. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी चेल्ला कुमारान ही गजाल स्पश्ट केली. वास्को सभेक प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन, सिनियर राणे, आमदार दिगंबर कामत, पांडुरंग मडकयकार आनी बाकीचे फुडारी आशिल्ले. बाबुशाक काँग्रेसींतल्यान काडलो म्हूण शेनवारा आमदार विश्वजीत काँग्रेसीचेर चाळवल्लो. राणे म्हणटा बाबुशाचें कितें केलां तें काँग्रेसीनूच. आतां हांव उलोवंक शकना कोणाच्या बद्दल. पार्टीचे निर्णय तो तुमचा निर्णय ना. पार्टीचो निर्णय. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता संघवाले शाखा सोडल्यार बाकीच्या कार्यावळींनी खाकी हाफ पॅन्टीत दिसचे ना. आरएसएस ट्रेंडी जालें. सुमार 9 दशकां वचपा उपरांत संघान गणवेश बदल्लो. पारंपारीक खाकी कालसावा बदला मातयेकोराची पॅन्ट असो नवो गणवेश केला. संघाच्या शाखा पुरतेच खाकी कालसाव दवरला. नागपूर जाल्ले अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत आयतारा निर्णय जालो. घेवया एक विराम.